प्रमाणात बाबा हे घोडे सजयले आहा त्यांना हेतूच खूप महाग अन्याय असं वापरात असे काहीतरी असतले ते महाग पडले पडले वाटतो आला तितका काय बाबा पडले पडले सुरुवात किती हांगाच्यान ठाण्यासून सुरुवात जाता ती सात भाव म्हणजे सात गांवचे घोडे हांगा येतात. पयली सुरवात हांगाच्यान आमचे 4 घोडे आसतात न्हय ते हांगा देवळान न्हेसतात आनी हांगाच्यान मागीर व्हळये कडल्यान ते मंडळगिऱ्याच्या मळार वयतात. मंडळगिऱ्याच्या मळार वयतात थंयच्यान मागीर ते 1-2 रावंड मारतात. तितल्या म्हणसर ते चवरणकार येता मागीर तांकां आमी हाडूंक वयता. तेंचे हातब्यात जाता आनी तांकां घेता आनी तांकां मळार वयता. तशें ते रावंड 2 मारता. परत मागीर ते पालकार भाव येता हांगा सकयल मागीर ते येयले की मागीर तांकां येवन व्हरता. अशें हातब्याट जाता आनी तांकां थंय व्हरता. तशेंच तांकां मळाराचेर रावंड मारल्या उपरांत मागीर ते व्हरेकार रियाकार गोळाळकार ते आसता तांकां मागीर घेवन येता आनी ते येयल्या उपरांत थंय रावंड मारता नाचतात. लोक बी भरपूर आसता. तशें ते मागीर ते सादारणशे 10चो टायम जालो की ते पांय धुवपाक बसतात. म्हणजे लोकांचे पयलींच्यो आंगवणी आसता ते पांय धुवपाक बसतात थंय. ते सगळ्यांचे आंगवणी पावन पांय धुवन जाले की मागीर लोकांची गाराणी आसता. परत आंगवणी हांव कितें तरी आपले समजा चेडो बरो ना जाल्यार ताका लागून हांव थंयच्यान अशी मागणी करता. तशें थंय मागीर ती गाराण्यां घालता. ती गाराणी जाली की मागीर सगळे मेळून एक गाराणें घालता आनी थंयच्यान गाराणें घातले ते प्रोग्राम सोंपलो की मागीर व्हळये कडेन वयतात. थंय नाचतात आनी सांजचे सादारण सकाळचे सादारण अशे 5:30 ते 6 पर्यंत थंयच्यार मागीर ते थंय आमी सोंपयता. अशी घोडेमोडणी म्हणजे सत्तरीन तरी खंय ना आनी खंयच हितून अशी घोडेमोडणी जायना आनी असो देव म्हणजे मंडळगिरो पळोवन देवाक नवस पयल्या पण पावता अशी घोडेमोडणी खंयच जाल्ली ना. आमी तर म्हणजे आमच्या जाणट्यांक खबर आसतली पूण जाणट्यांक आजच्या म्हणजे तांकां असो खबर नासता की केन्नाच्यान घोडेमोडणी स्टार्ट जाता. म्हणजे भुरगे ऑटोमॅटीक लागीं येता म्हणजे त्या देवा खातीर खूब लोक अशे आतां तेंच्या भुरग्यांनी अशें हें केलां डेकोरेशन केलां अशें भुरग्यांनी केलां की केन्ना त्या म्हणजे देवा बद्दल अशें लोकांचे भावना बरी ना मदीं 30 सालान म्हणजे त्रैवार्षिक 3 वर्सां म्हणजे मदीं गॅप मागीर फुडले आतां ह्या वर्सा जाली मागीर फुडल्या वर्सा ना तेच्या फुडें वयता. आतां फुडल्या वर्सा म्हणजे 30 सालान जाता. 30 सालान त्रैवार्षिक अशें पुजा म्हणजे सकाळी आमी देवाक न्हांवंक घालता. देवूळ धुवता बिता सगळें पुसता देवाक न्हांवंक घालता. देवाची पुजा करता हांगा करता सबंद ह्या 3 देवळाची. परत थंय मळार मंडळगिऱ्याच्या मळार थंय वयता थंय पुजा करता आनी मागीर लोकांचे ते कितें आंगवणी बी आसता ते लोक मागीर घेवन येतात आनी ते मागीर आमी ते सामळे करून तेजे हें पावयता. आंगवणी बी भरपूर म्हणजे देव आतां पावता न्ही आंगवणी भरपूर आसता म्हणजे 4-5ची आंगवणी आसता थंय आनी नवसय तशें 5-6 म्हणजे सकाळीं 4:30-5 म्हणजे इतले फास्ट जाता आमच्या हितून गांवकारी आमचे गाराणे घालता ते इतले फास्ट जाता थंय तरी आमचे सोंपना म्हणून आतां सद्या सुद्दां आमचे नवस पेटपाक 300 तरी म्हणजे पावती जाल्ले आसा. आता हे 5 सुमार स्टार्ट जाला पळय कितले पर्यंत आता चलतले सकाळी म्हणजे टोटल हांगा 5:30 ते 6 पर्यंत 5 पर्यंत ते लोक सगळे येतात आनी ते बकरे मारतात जेवण करतात आनी ते सगळे येतात आनी ते जेवण वयतात. म्हणजे कोण आतां आंगवण करता न्ही म्हणजे बकरो दिता कोंबे दिता ते कोंबे आमी हांगा कोंबे बकरे करून मारता हांगा आनी ते आमी 14 घोड्यांक पयलींच वाडटा आनी तेंचे ते मानकरी आहा न्हू तांकां वाडटा.
तेच्या उपरांत लोक बी भरपूर जेवपाक भरपूर आसता ती बकरे म्हणजे मान दिता बकऱ्याचो मान दिता म्हणजे देवाक बकऱ्याचो मान असो ते सगळे मारून मागीर तांकां अशें जेवण वाडप सगळ्यांक सकाळी सगळे कोण येता तितले भायले भायले भितर लोक- सगळे म्हणजे पहिले कूळ आमचे सातेरकर, दुसरो जोगेशकर आणि तिसरो केळमेकर आणि चवथो ब्राह्मणेकर अशी 4 कुळां आमचे हांगासर आहात. पयलो आमचो मानकरी म्हणजे सातेरकर, 2 नंबर जोगेशकर, 3 नंबर केळमेकर आणि 4 नंबर ब्राह्मणेकर असे 4 आमचे हे कुळ आहे आणि 4 हे आमचे घोडे त्यांच्या. प्रत्येक कुळाचो एक घोडो हो, प्रत्येक कुळाचो एक. आणि आणि त्या सगळ्या कुळांचो देव हो एक हो खंयचो देव? हे आमची नवदुर्गा. हो प्रत्येकाचो एक एक म्हणजे गांवकार म्हणटा मुखादम तसो गांवकार प्रत्येकाचो. आमच्या जाणट्यान हांगा खुटी म्हणून मोठी जोडल्या हय. आणि हांगासर आमी 7 भाव आसात. व्हडलो भाव म्हणजे तो पालीचो, 2 नंबर आमी, 3 नंबर चरवणे, 4 नंबर हिवरे, 5 नंबर वयले, 6 नंबर गोळाले आणि 7 नंबर रिवे. हे आमी 7य भाव एके कडेन जमोवन आमी हांगा घोडेमोडणीचो उत्सव साजरो करतात कळ्ळें. आणि परत सांगपाचें म्हणजे कितें आसा, हे जाले उत्सव जाल्या उपरांत सकाळीं 5 सुमार जे आंगवणी आसता देवाच्यो ते बकरे आसतात, कोंबे आसतात, ते कोंबे सगळे मारतात आमी हांगा. आणि सगळ्या 7य भावांक हांगा आनी जितले लोक आसात तांकां हांगा जेवण आसता. ते सकाळीं जेवता खावता आनी वयतात मागीर 6 सुमार. ते सगळे हें फंक्शन सोंपल्या उपरांत म्हणजे कार्यक्रम जाल्या उपरांत ते होळये कडेन आसा पळय न्हू थंय ते सोडले आमी तांकां. सोडल्या उपरांत ते ताटी आसतात ते ताटी आमी ते ताटीक उजो घातल्या उपरांत ताका उडी मारून तांकां वयचें पडटा. ते गेले उडी मारून गेल्या उपरांत ते न्हांवन येतात. न्हांवन येले की मागीर ते हांगासर येतात आणि मागीर हांगासर जेवता खावता आनी वयतात. कितली वर्सां जाली तुमी आतां घोडेमोडणी हे घोड्या म्हणजे म्हाका दिसता हांव सांगूंक गेल्यार अदमास आसा तुमच्या? म्हाज्या अदमासान सांगपाचें म्हणल्यार वर्सांच्यो गजाली न्हू, पिढयांच्यो गजाली कळत का न्हू, वर्सांच्यो गजाली न्ही. खूप जुनी परंपरा आहे. खूप पयलीं पासून परंपरा आमची चालू आसा. ही वर्सां सांगूंक कोण सांगूंक शकचो ना तुका. हे आमचे कोण आसा पळय न्हू हे कोण सांगूंक शकचे ना आनी तांकां खबरूय नासतली केन्नाच्यान.
हांगासर हे देवाचे मळ म्हणून पयलीं जाणट्यांनी जोडलो हो आकार घेवन बसलो आकारी मंडळगिरो कोळगिरो त्याच्या उपरांत ही सात भावकी जोडली तेणी कशी जोडली ती आमकां सांगूंक कळना आमी कितें करता हेचे पयलीं त्या जाणट्यांनी चलयलां त्या प्रमाणे फाटल्यान चलयत येना पणज्यान चलयलें आज्यान चलयलें बापायन चलयलें तेच्या फाटल्यान आमी पूण तशी नक्की म्हणून सांगूंक जायना हेका आतां नक्की म्हणजे हे केन्ना पासून जालां हें सुद्दां सांगूंक शकना कित्याक कारण काय 2018 शतक जालें बाबा तेतून आतां कशें सांगूंक येवचें म्हणजे अमकेंच जालें आनी अमकें म्हणजे फाटीं फुडें जाता आतां करतना आमी बघून करता बघून करता म्हणजे आतां हे घोडेमोडणीचो दसलो आयज बाबा कितें आहा हे पळय आतां पुनयेच्या सह्यादिसांत घोडेमोडणी जाता तर घोडेमोडणी आतां सात भावकी सोडून ही घोडेमोडणी केल्या ह्या मंडळगिऱ्या कोळगिऱ्या तो सुरवात जाता आमच्या देवळा कडेन पयलीं घोडे आमी सह्या दिसा उपाशी रातचे दीस दवरले सुरवातीक सकाळी घोड्या हेची देवाची सगळ्याची पुजा केली हांगा मंडळगिऱ्या कोळगिऱ्याची केली सकयली केली दनपारां फळार केलो फळार केल्या बरोबर घोड्यांक वाडल्या बरोबर आमी न्हंयसर तुझ्या पुढे वयल्या विराकार बोळालकार या पुढे हा रियाकार या पुढे बसले म्हणजे कितें आहा लोक सगळे कीर्ती म्हणजे कशी लोकांची खंय आतां कर्नाटक आनी महाराष्ट्र न्हू हे गोंयांत सगळे कोण जाणा न्हू तितले ह्या देवाची कीर्ती आयकून येतात लोक जाणा बाबा आमचे कामां जाता थंय गेल्या बरोबर ते पद्दतीन लोक येतात त्या पद्दतीन थंय आतां पावती फाडलेली आहा पावती पण 200 जाता काय 300 जाता काय 350 जाता हेच जावंक आतां कित्याक मागीर लास्ट गेल्या उपरांत ती अमकी जाता म्हणून कळटा थंयच्यान ते घोडे येयले तशें मागीर बाबा गाराण्यांक सुरवात करता ती तितली गाराणी जायचं तितक्या लोकांची थंडपणान कित्याक कोण भिवनाका फाटी फुडें गणपती करनाका सगळ्यांची घालता सगळ्यांची घातल्या नंतर मागीर घालून जाल्या उपरांत लोक बाबा आपल्या थोडे करताले तशें आमची हरप्यो ह्यो सांगल्यो आमी घराणी सांगली तशी तेंची सोय केली तशी मागीर मोठे एकाने घालता सगळ्यांक उबे करता आनी सगळ्यांक उबे करून 7 भावांक आनी 7 जाणांचे घोडे उबे केले थंय मंडळी काय करता गाड्याने घातल्यान थंय तशें भितर देवाक पांयां पडोंक गेले घोडे पांयां पडोंक ते घोड्यांनी पांयां दिमी मारून सगळे दोनूय देवाक पांयां पडले मंडळीक कोळगिऱ्याक पांयां पडले तशें मागीर होळये कडेन चवाट्यार वयता आनी जाता तो पर्यंत 4 वचो 3:30 वचो जाल्यार 4 वचो म्हणजे 5:30 जायसर नाचतात ते चवाट्या होळये भरपी नाचोन जाले आतां सोडुया रे गजाल केली आमी भावानी ते म्हणटात आतां सोडुया टायम जालो हां सोडले तशें सगळे न्हांवंक गेले घोडे न्हांवंक गेल्या बरोबर तो आदी कितें आहा तिकडे आमी हे आतां पयलीं गेल्या वर्साचे हरपी येयल्ले कोण कोंबे दिता कोण बकरे दिता ते मोठ्ठें जेवण केल्लें करता म्हणजे कितें आहा सगळो लोक भायलो भितरलो आतां आसा न्हू तितलो येतलो पूण पयलीं आतां घोडे न्हांवन येयले तशें
तांकां हेले बसयले तेंच्या बरोबर पुजारी म्हण आसता 14 वड्या बरोबर 14 रावत 14 रावताचे ते 14 रावत एकी कडेन बसता रावत म्हणजे पुजारी गांवकार खरे मेन गांवकार आनी तेंचे त्याच प्रमाणान घोडे तशें एके सायडीक ते घोडे बसयता एके सायडीक ते रावतांक बसयता पुजाऱ्यांक ठाणेमध्ये ठाणे सत्तरी या गावामध्ये वार्षिक शिमगा उत्सव होतो आणि आज ते तसंच वार्षिक प्रथाप्रमाणे 7 गाव जे ठाणे पंचायतीमध्ये आहेत त्या 7 गावचे सर्व ज्याला आम्ही रोमटं म्हणतो रोमटाबरोबर त्यांची घोडेमंडणी आणि घोडे येतात 7 गावचे आणि लोक मोठ्या संख्येनं हजर येतात तरी लोक घोडे नाचतात ते पाहण्यासाठी अशी घोडेमंडणीची प्रथा आमच्या सत्तरी आणि साखरी बिचोली भागामध्ये आहे तर ते तरवारी वगैरे घेऊन नाचतात घोड्यांच्या ह्याच्यात अवसर वगैरे येतो हे पाहण्यासारखी गोष्ट आहे त्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे इतिहास म्हणजे असं की लढाई झाल्यानंतर विजय मिळवून घोडेस्वार आणि त्यांचं सर्व पथक परत येतं ते त्याचं महत्त्व घेऊन ही घोडेमंडणी केली जाते घोडे नाचतात वगैरे त्याच्यावरती स्वार ह्याच्यावर बसलेले असतात तर ही वार्षिक पद्धत 7 गावचेही लोक बरीचशी मंडळी इकडे येते पाहण्यासाठी वेगवेगळे घोडे सजवले जातात तसंच इथं 2 देवस्थानं आहेत तिथं काही मागून घेतात लोक आणि खास इथे येतात अशी ही मोठी पद्धत आहे आणि शिमग्याचा उत्सव मोठ्या एक आनंद उत्सव म्हणा किंवा हा उत्सव आज त्याला प्रतिसाद वर्षोनवर्ष चांगला प्रतिसाद मिळत आहे आणि लोकही त्याच्यामध्ये जास्त सहभागी हे दिसून आलं आणि बाहेरचे सुद्धा लोक बघायला येतात आणि मी आता आमदार असल्याने दरवर्षी येतो बाहेर
आमचे लोक एकठांय येवन नाचपाचो सण आणि ही घोडेमोडणी म्हटल्या नंतर आमची सात भावची घोडेमोडणी कितलीश्यो पिढयो जावन गेल्या एका मतान एका हेणी आमी नाचता आणि हे घोडेमोडणीक खरो इतिहास आसा. इतिहास कसलो आसा जाल्यार पळय जेव आमच्या गोवा विलीन जावच्या पुर्तुगीज टायमाचेर आमचे थोडेशे अत्याचार जातले अशें आमकां पुर्वज सांगताले जाल्यार तांकां तेंचेर विरोध कसो करप तेंचेर हल्लो कसो करूंक जाय जाल्यार हें आमी हांगा तलवारीन खंय घोडेमोडणीच्या निमतान खंय नाचोन शिकताले अशें आमकां जाणटे सांगताले आणि ते आयज परंपरा जावन उरलेले आसा आणि तेजो आयज सगळे आमचे जे आमचे सत्तरीचे आमचे वाळपयचे आमचे सातभावचे लोक आसा पळय तेजो आयज खरो जाल्यार घोडेमोडणीचो उत्सवाचो लोक हें घेतात भोग घेतात.